distressed they are with this statement. And I would also ask the Christian community and all the people who are come on the road, please go home. Please go home. The street is not the place to settle this type of business. Please go home. Please stay at home. Please do not invite trouble. Please support the police. Do not harass the police. The police are already overburdened. If this situation breaks down, even the police will not be able to help anybody. So I would request personally everybody, please go home wherever you are right now. If you are listening to me, if you respect my words, you will please say, okay, Dotran ulayla, हांव माझो फोन पॉकेटीन घालता आनी हांव घरा वयता म्हूण. Please do that. You will be a Goan hero. You will be a hero to me. You will be a hero to everybody in the state of Goa. May I ask Dr. Dibello to also say a few words? हय, हांवूय हात जोडून मागता की आमचे गोंयकार भाव जे सामके दुखल्या पळय ते, फक्त क्रिस्तांव भाव न्ही पूण सगळे जे दुखल्या पळय ते, सुभाष वेलिंगकरान जे म्हणला पळय ते, ज्या पद्दतीन ताणें म्हणला पळय ते, ताजे विशय कितें आसूं, ज्या पद्दतीन ताणें म्हणलें पळय ते, दॅट वॉज अ मीन, vile and a rotten statement that Subhash Velinkar did, and clearly the people of Goa are upset and absolutely furious about this. माझी फक्त एक विनंती आसा की हे रस्त्यार देऊन, particularly साउथ गोवा रस्ते बंद करून आणि पुलिसीक पिकेट करून आणि कितें बोवार्ड घालून आणि ही एजिटेशन करून तुम्ही, आय गॅरंटी यू जे हे सरकारी दलाल जे आसात पळय ते, हू आर इन्वॉल्वड इन लँड कन्वर्शन्स एंड लँड एंड आमचे सगळे गोंय काबार करपाक बसल्या पळय ते, आय कॅन गॅरंटी यू ते ही एजिटेशन आता सद्याक साउथ गोवान चलता पळय थंय इन्फिल्ट्रेट करतले, आपले मनीस धाडटले थंय आणि त्या मनशाक फक्त सांगतले तुम्ही 2-3 फातर काड आनी देवळार मार नाल्यार आनी खंयच्या गुमटीर मार म्हणून, अँड द होल थिंग विल इरप्ट इनटू अ हिंदू कॅथलिक conflagration here which neither the police nor the state of Goa will be able to control. जे दलाल जे आसात पळय त्या सरकारान तांकां हेच जाय, कित्याक हे जालें की, समज जालें की दुसऱ्या दिसा सगळ्यो फायली ज्यो आसात पळय ती लँड कन्वर्शन चलतात पळय त्यो सगळ्यो पास जातल्यो, सगळे प्रोजेक्ट्स आसात पळय ते वतले आणि जे काम कष्ट काडून घाम काडून शंकर पोळगी आणि रामा आणि स्वप्नेश दीस आणि रात, ऑफकोर्स क्लॉड आणि जीबी एंड सगळे ऍक्टिव्हिस्ट दीस आणि रात काम करता ते सगळे तांचे काम उदकान वतले, तांचे काम उदकान वतले म्हण ती, पूण शेवटी गोंयकार हारतलो कित्याक 100% आमी आमचे मदीं झगडटले हे आनी देवा खबर कितले 2-3 महिने चलतले हे, आणि जितल्यो जमीन कन्वर्ट करपाचे आसा पळय त्यो जमीन कन्वर्ट करतले आनी करतले. सत्य खरें म्हणटा पळय ते फुगडे मारतात पळय त्यो. पूण माझी हीच विनंती आसा तुमचे कडेन सगळ्या कडेन की घरा वचपाचें, डू नॉट गिव द पॉलिटिशियन्स द एक्सक्यूज टू एक्सप्लॉयट दिस सिट्युएशन. What Subhash Velinkar has done has been horrendous. He has to apologize. He has to diffuse the situation. It is in his hands to diffuse the situation, and we make this earnest appeal to him to do that as quickly as possible, because we believe that in many ways he and many members of the RSS and many members of the BJP also support Goa on issues of land, on issues of conversion. They are also pained by all these issues. And this is the issue that is going to get derailed by a stupid, absolutely stupid statement like this. Professor Subhash Velinkarak हांव फक्त हे सांगूंक सोदता that when you say sorry, it is not a sign of weakness. When you say sorry, when you know that you have done something wrong, it is a sign of strength. So we want this situation diffused as quickly as possible. We want all our brethren, especially in South Goa, to get off the streets, clear the streets and go home. We will make our protests, we will register our protest, we will get the law to take its own course, but please do not derail the people's agitation against this horrible destruction of Goa's environment, ecology, identity and land. That is paramount. That is what we are. Thank you. हांव लोकांक उलो मारता की ह्या
ह्या वेळाक आमी सगळी एकठांय रावपाची चड गरज आसा आनी एकामेकाक दुखोवन आमी गोंय सांबाळूंक शकना कित्याक आमचे मागीर डिविजन जातले आनी जी शक्ती आमची एकवटाची जी शक्तीचे जे आमी गोंय सांबाळपा खातीर जे काम करता ती उणें पडटली सो आनी जेन्ना आमी एकामेकाक दुखवता तेन्ना हो जो आमचो समाज आसा तो दुखता आनी आमची जी भुरगीं आसा तांकां आमी कसले सोशल फॅब्रीक दिता आमी आमचे फुडार चिंतपाक जाय आनी हो जे गोंय आमी सांबाळटा ते आमचे फुडले पिळगी खातीर आमी सांबाळटा सो आमकां ही जी आमची युनिटी पळय आहा गोंयान पीस जे आसा ते आमी राखून दवरपाक जाय आनी सगळ्यांनी एकठांय येवपाक जाय हे जे लँड कन्वर्जनचं खूब मोठ्या प्रमाणात जे लँड कन्वर्जन जाता फाल्यां आमी गोंयकारूच उरचे ना हांगा आमी परखी जातली सो हे गोंय सांबाळपाचे जे आमी मोहीम सुरू केला ते मोहिमेक तुमी तेंको दिवचो आनी हे मोहिमेक आमी आतां फुडें व्हरपाक जाय हाची चड गरज आसा आनी सगळे आमचे भाव भयण्या एकठांय येवन हे मोहिमेक तेंको दितलो हे हांव आशा दवरतां. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात फकत राजकीय न्हय सामाजिक सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही तुमचो टीव्ही आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो आमचो संघर्ष तुमचे खातीर आम्ही लढटात गोंया खातीर आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर तुमचो टीव्ही गोमंतक टीव्ही.